एके वटेन ते आषाढी एकादशीचो उत्सव मनोवपाक उमेदीन आसतानाच बुरके घालून आयिल्ले दोगा अनवळख्यांनी धारदार सुरयेन एके बायलेचेर हल्लो करून मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखाचे भांगर फारायले। ह्या हल्ल्यात वैशाली पेडणेकार जखमी जाली। 8 दिसा आधी घरप्रवेश करून पेडणेकार कुटुंब घरात रावपाक आयिल्ले। ही घडणूक सालेलीची। हे चोरयेची कागाळ होंडा पुलीस चौकीचेर नोंद जाल्या आणि वाळपय पुलीस दुबावितांचो सोद घेतात। आयतारा सकाळी 8:30 वरांच्या सुमाराक मास्क घालून मुखारच्या दारांतल्यान 2 अनवळखी व्यक्ती घरात भितर सरले। वैशालीन आपल्या 2 भुरग्यांक कुडीत बंद करून घराचे दार बंद करपाचो यत्न केलो, पूण चोर दार उगडून घरात भितर सरले। त्या झगड्यात वैशालीच्या हाताक सुरी लागली आणि ती जखमी जाली। आलमारीत आशिल्ल्या मंगळसूत्रा सयत हेर मोलादीक वस्तू घेऊन ते फाटल्या दारांतल्यान पळून गेले। दोगूय कोंकणी उलयताले अशी माहिती वैशालीन दिली। हे घडणुकेक लागून सालेली वाठारात बोवाळ जाला। दिसाच्या उजवाडात जावपी चोरयेविशीं नागरिकांनी हुस्को उक्तायला। हे चोरयेची पुराय चौकशी करून चोरांक अटक करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या। रातच्या वेळार ड्युटीचेर आशिल्लो वैशालीचो घरकान्न सायनाथ हाका हे चोरयेची माहिती मेळ्ळे बरोबर तो रोखडोच होंडा पुलीस चौकीर गेलो। वाळपय पुलीस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला चौकशी सुरू केली। चौकशी करपा खातीर बोटांचे छाप तज्ञ आणि सुन्यांचो पंगड हाडलो। सुन्यांचो पंगड घराच्या फाटल्या वटेनच्या वाठारात गेलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करता। अशाच वेगवेगळ्या व्हिडिओं खातीर भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका।